वाढत आशिल्ल्या कोयराच्या समस्यांतल्यान गोवा कसो मुक्त करप हो व्हड प्रश्न जावन आसा। चडशे हायवे आनी गांवचे रस्ते कोयरान भरिल्ले दिश्टी पडटात। बेजबाबदार लोकांक गिन्यान केन्ना येतले वय। दिवचल नगरपालिका वाठार आनी पिळगांव पंचायती मदीं कोयरान भरिल्लो रस्तो दाखयता आमचो रिपोर्टर महेश गोवेकार। पळयात। आम्ही पळयतात की रोड सायड जी गार्बेज आसा ती आता आम्ही पिळगांव आनी बिचोली म्युनिसिपालिटी ह्या रोडाचेर आसा। थंयसर खुबशी गार्बेज उडयल्ली आसा लोकांनी। जे पिळगांव काल ग्रामसभा जाली तातूंत तो विशय आयिल्लो की म्युनिसिपालिटी एरियेन खुबशी गार्बेज आसा। तेंच्यांनी प्रपोजलूय दिल्लो की जॉयंट वेंचर करून ही गार्बेज क्लीन करपाची। जी संस्था हांगा वावुरता पिळगांव सायडीन तेंच्यांनी आपले वॉलंटरी सगळे गार्बेज तेंच्यांनी क्लीन केल्ली अशी तेंच्यांनी माहिती दिल्या एकान तेंचो जो सदस्य आसा तेणें। पूण म्युनिसिपालिटी एरियेनूय थोडी खुबशी गार्बेज आतां म्युनिसिपालिटी सायडीन दिसता। जॉयंट हें आसल्या कारणान लोकांक हेजो त्रास जाता जो पंचायतीन रावता तशेंच म्युनिसिपालिटीन जो वच करता ते लोक कोण उडयता हें अजून खबर ना। आतां तेंच्यांनी असो डिमांड केला की थंयसर म्युनिसिपालिटीन तशेंच हेंच्यांनी जॉयंट वेंचर करून CCTV कॅमेरा बी घालपाक जाय। तातूंत जर कोण लोक उडयता तेंचेर कारवाई करपाकूय मेळटली आनी जे गार्बेज जाता ती कमी जातली। पूण हेचेर फुडें कारवाई करपाक जाय कित्याक लोकांनी भायले लोक उडयतात कोण उडयता ते अजून पर्यंत कळूंक ना। पूण लोकांनी समजोवपाक जाय की अशें रोड सायडीन गार्बेज आपूण उडोवपाक जायना। तातूंत जे थळावे लोक आसता तांकां खुबसो त्रास जाता आनी अशे जे रस्ते आसता की ज्या जाग्यार म्युनिसिपालिटी आनी पंचायत जॉयंट जाता त्या जाग्याचेर खुबशी गार्बेज आमकां दिसता। तातूंत पंचायतीनूय आपली कारवाई करपाक जाय म्युनिसिपालिटीनूय करपाक जाय। आतां फुडें पळोवया की पिळगांव पंचायत कारवाई करतली काय म्युनिसिपालिटी बिचोलची। तातूंत हे गार्बेज कमी जातली। ग्रामसभेत कोयराचो विशय मांडलो की दिवचलचो वाठार कोयर मुक्त जाता। पूण परत 4-5 दिसांनी यो रे म्हाज्या मागल्या। दिवचले पोस्टर झळकतात पूण कायदो ना। थळाव्यांनी खंत उक्तायला। आयकात। एक खूप प्रश्न असलेले तितूंतल्यान एक कचऱ्याचो प्रश्न गार्बेजचो हो प्रश्न उपस्थित जालो। पिळगांव स्वच्छता अभियान जे आसा संस्था आहा तेंच्यांनी ऑलमोस्ट 48 फावटी कचऱ्याचे कलेक्शन केले आनी परत तेजो विल्हेवाट लावपाचो हें केलो। पूण कचरो काडल्या उपरांत हार्डली 4 ते 5 दिसांनी परत कचरो तयार जाता। आतां आमची पिळगांवची जी बॉर्डर आसा पिळगांव आनी बिचोली म्युनिसिपालिटीची बॉर्डर ते बॉर्डरी कडसून आमची पिळगांव पंचायत साफ करता सगळे। पूण ती आमची बॉर्डर जाल्या उपरांत एक 1.5 किलोमिटर जी आसा ती बिचोली म्युनिसिपालिटीची एरिया जाता आनी थंय बुश आसात वाडलेलीच आहा। पूण जो मेन रोड आसा पिळगांव कनेक्टिंग बिचोलीच्या त्या रोडाच्या दोनूय सायडीनसून सामको कचरो निर्माण जाल्लो आसा। एक्चुअली पिळगांव पंचायतीक पडना तें तरी आसतना पिळगांव पंचायतीन तो एकदां काडलेलो आनी आतां काल प्रश्न उपस्थित जालो लोकांनी समजूंक जाय। 1-2 दीस जाले कचरो काडल्या थंयचो परत तिसरे दिसा कचरो तयार कसो जाता। जो पर्यंत लोक आपूण जे सुदरना तो पर्यंत हो कचरो जावपाचो बंद जावचो ना। हांव एक आव्हानूय करता बिचोली म्युनिसिपालिटी की तेंच्यांनी हो जो कचरो तयार जाता तेजेर मातशें लक्ष दिवचें जावं एकदां ती जॉयंट वेंचर जावन तरी एकदां कचरो तो काडुया आनी अशे जे ग्रे एरिया आसा थंय आमी कितें तरी एक CCTV कॅमेरो नाल्यार अशें कितें तरी आमची बिचोली म्युनिसिपालिटी आनी पिळगांव ग्रामपंचायत मेळोन तेंच्यांनी कितें तरी करूं जाय। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, मनीषा जाधव आनी संगीता ओली।